शनिवार मार्चाची 28 तारीख 2026. पहिले वचप एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वचप अध्याय 37 ओळ 21 तावन 28 पर्यंत. उपरांत तांकां सांग, सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, ज्या ज्या राष्ट्रांनी इस्रायेलाचीं भुरगीं गेल्यांत थंयचीं हांव तांकां भायर काडटलो. सगळे कडेन शिंपडायल्यान तांकां हांव एकठांय करतलो आनी तांच्या खाशा देशांत हाडटलो. देशांत इस्रायेलाच्या पर्वताचेर हांव तांचें एकच राष्ट्र करतलो आनी तांचे समेस्तांचेर एकलोच रायरस वर्सो येतलो. तीं परतून केदेंच 2 राष्ट्रां जावचीं नात. 2 राज्यांनी तांचे वांटे जावचे नात. आपल्या मुर्ती आनी कांटाळ्याच्या वस्तू वरवीं वा दुसऱ्या खंयच्याय पथका वरवीं तीं आपणाकच परतून केदींच भश्टावचीं नात. तांणी म्हाका विश्वासघात करून केल्ल्या सगळ्या पथकांतलीं हांव तांकां निवारतलों आनी तांकां नितळ करतलों. तेन्ना तीं जातलीं म्हजी परजा आनी हांव जातलों तांचो देव. म्हजो सेवक दावीद तांचो राय जातलो. तांकां सगळ्यांक एकच गवळी आसतलो. तीं म्हज्या आज्ञा प्रमाणें जियेतलीं आनी म्हजे कायदे सत्रायेन पाळटलीं. जो देश हांवें म्हज्या सेवका जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेतले त्या देशांत तीं जियेतलीं. तीं तांचीं भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांचीं भुरगीं थंय सदांकाल जियेतलीं. म्हजो सेवक दावीद तांचो फुडारी जातलो. हांव तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो. सासणाक तगतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो. हांव म्हजें पवित्र स्थान तांचे मदें स्थापीत करतलो आनी तें सदांकाल तगतलें. म्हजो निवास तांचे मदें आसतलो. हांव तांचो देव जातलो आनी तीं म्हजीं परजा जातलीं. म्हजो पवित्र स्थान सदांकाल तांचे मदें आसतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर इस्रायेलाक पवित्र करता म्हणून राष्ट्रां वळखतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन जेरेमिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले अध्याय 31 10, 11 तावन 12 ABCD आनी 13. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. जनांगनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेया. पयशिल्ल्या करावळी गांवांनी ते परगट करा. इस्रायेलाक दुस्पटायल्लो तांकां एकठांय करतलो. गवळी आपल्या हिंडाक सांबाळतलो तसोच तो तांकां सांबाळतलो म्हणटा. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतलो सोडयलो. ताचे प्रास बळवंत आसलेल्याच्या हातांतलो ताका बचाव केलो. तीं सगळीं येतालीं आनी सियोन दोंगरार गितां गातलीं. सर्वेस्परान दिल्ली उत्तम देणी भोगूंकू तीं एकठांय जातलीं. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तसो सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. तेदवां युवती आनंदान नाचतल्यो. युवक तशेंच प्रायवंत खुशाल बरीत जातले. तांचें रुदान संपोवन तांकां हांव संतोश बरीत करतलों. तांणी आपली खंत दूख सांडून आनंद बरीत जायशें तांकां बुजयतलो. श्लोक. जसो गवळी आपल्या हिंडाक तशें सर्वेस्पर आमकां सांबाळटा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुमची सर्व पातकां तुमचे तावन हुमटून काडा म्हणटा सर्वेस्पर, आनी एक नवें काळीज आनी नवें मोन तुमचे थंय रसा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता.
सांजू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 11 वोळ 45 थावन 56 पर्यंत. मोरयेची भेट करूंक आयिल्ले साबार जण जुदेव जेजून केल्लें तें पळोवन ताका सतमानूंक लागले. पूण तांचे मदल्या थोड्यांनी फारिजेवा सरशीं वचून जेजून केल्लें तांकां सांगलें. तितल्या प्रधान याजकांनी आनी फारिजेवांनी सानेद्रीन सभा आपयली आनी सांगलें, हो मनीस साबार असर्यां करीत आसा. आमी आतां कितें करचें? आमी हाका असो सोडून जाल्यार सगळीं ताका सतमानतले. तवळ रोमाकार येवन आमचें देवाळ आनी राष्ट्र देसवाट करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास म्हणलो, त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक म्हणालो, तुमी कांयच नेणांत. सगळे राष्ट्र नाश जावचे बदलाक परजे खातीर एक मनशान मरचें बरें न्हू तुमी चिंतून पळयनात. हें ताणें आपलेच ताकी म्हणलें न्ही. बगार त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक तो आसता. ताणें जेजू राष्ट्रा खातीर मरचो आसलो म्हणून प्रवाद केल्लो. राष्ट्रा खातीर मात्र न्ही, देवाच्या शिमटून गेल्ल्या सर्व भुरग्यांक एकठांय करचे खातीर. त्या दीस जावन सुदेव जेजूक जिवेशी मारूंक साथ देणार आसले. देखून जेजू जुदेवा मदें बहिरंग भोंवचें सोण अरण्याचे गडीर आशिल्ल्या प्रांतांत भायर सरून गेलो. थंय आपल्या शिसासांगाता मेळोवन एफ्राहीम नांवाच्या शारांत पावलो. सुदेवांची पास्क परब लागीं पावल्ली जाल्ल्यान परबे आदीं आपणाक शुद्ध कन्न घेवचे खातीर नाडांतलो जायतो लोक जेरुसलेमाक गेलो. थंय ते जेजूक सोदून आसले आनी एकामेकां म्हणटाले, तुमी कितें म्हणटात? परबेक तुका येना जायत की? देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पवित्र ग्रंथांत 2 करण्यो आसात. पयलें एकठांय करचें आनी दुसरें शिमटावचें. एकठांय करचें तें देवाचें काम. शिमटावचें तें वायटाचें काम. एकठांय करचें काम बरें सक्तेचें काम. मागचें, सेवा करचें, देवाच्या उल्याक पाळो दिवचो, देवाचे उपादेश पाळचे, देवाचें नांव गाजोवचें, देवाची खुशी पाळची, माया मोगान जियोवचें, भोगसूंचें, शांत समाधानान जियोवचें, शिमटावचें काम. देवाच्या राज्या विरोध करचो वावर. आयच्या वाचपांत एझेकियेल प्रवादी सांगता, शिमटायिल्ले देवाचे परजेक देव एकठांय करता, कित्याक तो परजाचो देव आनी सर्व परजा आपल्या निजा देवा थंय परतितलो. देव सांगता, हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा. नव्या सल्ल्यांत सुमी जेजू आपल्या सर्गीं बापा संगी एकठांय करतलो. आमकां सर्वांक ताच्या मोगा थंय विशेव घेवंक मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच एकामेकाचो मोग करूंक आदेश दिता. सोम्याच्या एकठांय करच्या वावरांत ह्या करेजमाच्या दिसांनी सोम्याक सहकार दिवया.